काँग्रेस पक्षान विधानसभा वेंचणुकेची तयारी आतासावनच सुरू केल्या। 31 जुलै ते 4 ऑगस्ट मजगती काँग्रेसीन सगळ्या कार्यकर्त्यांक खासा प्रशिक्षण कार्यशाळा दवरल्या। 31 जुलयाक काँग्रेसीचो ज्येष्ठ राष्ट्रीय फुडारी आनी गोंयचो प्रभारी दिग्विजय सिंग गोंयांत येता। बूथ पावड्यार पक्ष जाग्यार घालप आनी बीजेपी सरकाराची कर्म लोकां मेरेन कशी पावप ताचेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांक ट्रेनिंग दिवंक ही कार्यशाळा। काँग्रेसींतली फुडाऱ्यांची कोफुसांवाय दिग्विजय सिंगाक हाताळची पडटली। Given stress on how to strengthen our organization at the booth level and also to expose this government on their failures. He will be arriving here on 31st afternoon at 4 o'clock. We have organized an interactive session at South Goa District Congress Office at Margao. On 1st of August, he will inaugurate our training program at Porori at 9 a.m. 10 o'clock onwards, he will be having interactive session at Congress House for the blocks of North Goa. वेळगे कोमुंदाजीच्या सर्वे नंबर 21तल्या जमनीर बेकायदेशीर व्यवहार चल्ल्यात म्हूण वेळगे पंचायतीचो पंच आनी लोकांनी आरोप सुरू केल्यात। कोणाकच विश्वासांत घेनासतना कोमुंदाजीच्यो जमनी विकतात म्हूण वेळगे पंचायतीचो पंच आनी लोक आरोप करतात। लोकांनी ही गजाल मुख्यमंत्री आनी जिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार घाल्या। कोमुंदाद म्हणटा आरोपांत कांयच तथ्य ना, आसात ती घरां खंय कायदेशीर करप चल्लां। 21 सर्वे नंबर जो आसा त्या सर्वे नंबर 21ची एरिया आसा 37,500 आणि त्याच्यात हो बेकायदेशीर हे जे गजाली करतात ते कोणाकच विश्वासात न घेता, कमिटीक म्हणा कोणाकच विश्वासात न घेता हे प्लॉट हांगा जवळ म्हाका दिसता 20 का 25 प्लॉट आतां पर्यंत सेल केला आणि प्रत्येक जो कोण प्लॉट घेवपाक येता ताका 90,000 रुपया बँकेत भर म्हणून सांगता आणि 60,000 रुपया कॅश घेता। हो एक व्हडलो फ्रॉड आसा आणि आम्ही पंचायतीक अजून पर्यंत असे कोणाक नंबर असे दिवं ना आणि एटॉर्नी आमकां खंयच्याच कोणी आमकां एप्रोच जावंक ना, कोमजोय एप्रोच जावंक ना। मुख्यमंत्र्याक कळयलेलें आसा, त्या शिवाय नॉर्थ गोवा कलेक्टराक कळयलेलें आसा पत्र करून, त्या शिवाय ACB एंटी करप्शन ब्युरोक कळयलेलें आसा आणि त्या शिवाय एडमिनिस्ट्रेटर आमचो जो नॉर्थ गोवाचो आसा म्हापसा एडमिनिस्ट्रेटराक आमी लेटर करून कळयलेलें आसा। 7 तारखे पर्यंत ताका कालच्या जुलै 7 पर्यंत ताका सांगलेलें एडमिनिस्ट्रेटराक की इन्क्वायरी कर आणि रिपोर्ट आपल्याक सबमीट कर म्हणून, पण अजून पर्यंत आमकां तेच्या नंतर कांयच अजून लेखी स्वरूपात कसलेंच हे रिप्लाय येयलो ना। हे सगळें हुकुमशाही आहे, आपल्याला जायचं करप आणि काय त्या गोष्टी कांय तथ्य ना, कारण आमी जमीन तशी विकूं शकना, विकतलो जाल्यार खंय तरी डॉक्युमेंटेशन करचें पडटा कळ्ळें न्ही। आनी जी आमी लोकांक सांगल्यार जी इरेग्युलर घरां आसा ती इलिगल आसा ती रेग्युलरायज करा, पयशे बँकेन भरा, रेग्युलरायज करा, म्हाका जाता इतकें सांगलें लोकांक। आनी लोक त्या वयल्यान भरते पयशे भरले आसा तर ती फुडें रेग्युलेशन प्रोसेस सुरू करतले। ISLच्या ड्राफ्टांत ताका कोणेच घेतलो ना म्हूण निकलाव कुलास दुखी आशिल्लो। तेन्ना FC गोवान साळगांवकार फुटबॉल क्लबाच्या डिफेंडराक भायल्या भायर घेवन जिकोच्या पंगडांत खेळपाची संद दिली आनी निकलाव आतां उमेदीन सर्तीची वाट पळयता। I thought I missed the opportunity. Before I was thinking I have a very good chance to play in ISL. Then after draft finish, I thought no, I don't get a chance. Then suddenly FC Goa called me and they called me in the office and they thinking to sign me. And they asked me and I was ready to sign for FC Goa and I was very happy. प्रुडंटान निकलाव कुलासोचे नुवेच्या घरा वचून ताची ISL बद्दल उत्सुकता पळयली। निकलाव एक गोंयचो अणभवी खेळगडो। गोंयच्या संतोष ट्रॉफी जैतिवंत पंगडान ताजो आस्पाव आशिल्लो। 2009 सावन तो साळगांवकाराक खेळटा। पोरू साळगांवकारान ISLात खेळगडे दिवंक नाशिल्ल्यान निकलाव हे सर्तीत आतां पयलेच खेप खेळटलो। झिकोच्या मार्गदर्शना खाला खेळपाची तो वाट पळयता। It's a great team, Zico, to play under Zico, and he's a very good coach. I think, and of course, he's a big coach, and I like to play under Zico. I got a chance to play, and I proved myself now to play for first 11, and I think I will get a chance. See, and I have learned a lot of Zico afterwards. After practice, I will learn a lot of things after Zico, and I have experience. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर सावियो डायस। इतल्याने खबरांचे तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।